Welcome to Garden of Glory. In 2 Corinthians chapter 5 verse 11 to 21, Paul reveals the center of our calling: to live for Christ, to become new creations in him, and to carry the message of reconciliation. This is the beauty of the gospel. God made him who knew no sin to be sin for us, so that we might become the righteousness of God. कोरिंथकारांक दुसरें पत्र ओवेस्वर 5 ओळी 11 ते 21. पावलूची हुरबेन भरलोली भोगती. म्हणटोच सोमयाची भोगती खोऱ्या मोनान करून मनशांक जोडून घेवंक आमी वावुरतां. आमची वागणूक देवा मुखार उक्ती आनी तुमच्याय अंतस्करणा मुखार ती उक्ती आसा म्हूण आमी विस्वास दवरतां. आमी व्हड म्हूण तुमकां दाखोवंक आमी नव्यान प्रयत्न करिना, पूण तुमकांच आमचे विशीं व्हडवीक भोगूंक आमी तुमकां सोयेक दिता. अशें जीं कोण काळीज आनी मोन पळोवन न्हय, पूण फकत भायलीच वागणूक पळोवन बोडाय सांगतात, तांकां तुमच्यान फुडो करून जबाब दिवंक जातोलें. आमी पिशे म्हूण दिसता कोणाक? होय जाल्यार देवा पासत आमी पिशे, पूण खरेंच म्हळ्यार आमी पिशे न्हय. आनी आमचें शाणेपण तुमच्या फायद्याक, कारण क्रिस्ताचो मोग आमकां थार दिना. कित्याक एकलो सगळ्यां खातीर मेलो जाल्यार सगळींच मेल्यांत म्हूण आमकां खात्री आसा. खरेंच तो सगळ्या मनशां खातीर मेलो. अशें कित्याक? जिवीं आसात तीं आपणा खातीर आनीक जियोवची न्हय म्हूण, पूण तांचे पासत मेल्या उपरांत जाका देवान पुनर्जिवंत केला ताचेच खातीर तीं जियोवची म्हूण ताणें आपखुशेन आपलो जीव दिलो. देखून हें सोत आमी वळखूंक पावल्या तेन्ना थावन आमी कोणाकूच मनशा सोयंबाचे नदरेन पळोवन लेखिना. आनी जरूय आमी एकदां क्रिस्ताक मनशा सोयंबाचे नदरेन लेखला, तरूय आतां ताका तसो आनीक आमी लेखिना. म्हणटोच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटांत आसात तर ती एक नवी रचना. पोरणें तें गेलें, आतां सगळेंच नवें. हें सगळें देवा कडसून आयलां. ताणेंच क्रिस्ता वरवीं संदान करून आमकां आपले वेंगीत परतून हाडल्यांत. आनी ह्या संदानाचें मुण्यारपण आमच्या हातांत घालां. हांव सांगूंक सोदतां तें हें: देव मनशांचीं पातकां तांचेर आडमोनांत धरिना, पूण क्रिस्ता सोवें देव संवसारांतल्या सगळ्या मनशांक आपले वेंगेंत परतून घेता. आनी आतां ह्या संदानाचो संदेश ताणें आमचे आधीन केला. म्हणटोच आमी क्रिस्ताचे प्रतिनिधी. आमचे उद्देशी खुद देव तुमकां उलो करता. क्रिस्ताच्या नांवान आमी तुमकां अशी विनोती करता: देवाचे वेंगेंत परतून येयात. जेजूक कसलेंच पातक नासलें, पूण ताच्या एकवटांत आमी देवाचेच पवित्रतायेन देवाक मानवलोलीं जावचे खातीर ताका देवान आमचे सारको आपणा मुखार कांटाळो केलो. This is the gospel in one passage. If anyone is in Christ, they are not improved, they are new. The old is gone, the new has come. And now, God has entrusted us with His mission to be ambassadors for Christ, pleading with the world, be reconciled to God. This is not just Paul's calling,
it is ours. We do not live for ourselves anymore. We live for Him who died and rose again. Let us pray. Lord Jesus, thank you for making us new. Thank you for reconciling us to the Father. Now make us your ambassadors, carriers of mercy, messengers of hope. Let our lives speak. Be reconciled to God, and may we always live for you. In Jesus' name, amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Barenkoro.